मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. जय हिंद. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी 1943 मध्ये हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यासाठी हिंदुस्थान बाहेर जाऊन आझाद हिंद सेना स्थापन केली. आज 70 वर्षे उलटून गेली. स्वतंत्र भारताकडे स्थलसेना, नौसेना, वायुसेना असं 3 पदरी भक्कम संरक्षक कवच आहे. तरीही सीज फायरचे सगळे नियम धाब्यावर बसवून सीमेवर भारतीय जवानांची शिरत धडावेगळी केली जात आहेत. आणि स्वतंत्र भारताची राजकीय मुत्सद्देगिरी समझोत्याची वाट बघते. खरंच हद्द झाली आम्हा भारतीयांच्या निर्लज्जपणाची. आता तरी जागे होऊया. वंदे मातरम. गेल्या वर्सा एक आमकां महानाट्य पळोवपाक मेळ्ळें फोंड्या हांगासर आनी ह्या वर्सा सुद्दां कृतार्थ मार्दोळ ह्या ग्रुपान एक नवीन महानाट्य आमच्या मुखार हाडलेलें आसा, वंदे मातरम. आणि त्या नाटका बद्दल आमी ज्यादा आनीक म्हायती घेवया. तुमचें नांव सर? आदित्य जांभळे. आदित्य जांभळे. दिलीप देसाय. दिलीप देसाय. सो पयलींच हांव सांगपाक सोदता की आयज आमच्या वांगडा 2 हांगासर आमचे गोंयचे अशे डिरेक्टर्स आसा. हांव इतल्याकूच म्हणपाक सोदता की जेन्ना हांव हांगासर आयलो तेन्ना पयली गोश्ट म्हाका कळ्ळी की ह्या नाटकाक एक डिरेक्टर ना 2 डिरेक्टर आसा. सो ताजे बद्दल सगळ्यात पयलीं आमी जाणून घेवया की कितें आशिल्लें हें नाटक करच्या फाटलें मेन रिजन कितें आशिल्लें. मेन रिजन म्हणजे आता जे कितें चल्लां आतां प्रेझेंट सिच्युएशनान, जे कितें वायट गोश्टी चल्ला, टेररिझम वाडला, करप्शन वाडलां, ह्यो सगळ्यो गोश्टी. सो खंय तरी एक नीड फॉर एन अवर आसा की आमी आतां फाटलो आमचो इतिहास जो आसा तो भुरग्यां पर्यंत पावचो. जो इतिहास आमकां जनरली शिकोवपाक मेळना किंवा जो शिकोवन भुरग्यांच्या एक्च्युअल मनान पावना, तसो भरपूर असो व्हडलो इतिहास आसा जो आमच्या पुस्तकांनी आसना. आनी तो कसो तरी जाता तितल्या एंटरटेनिंग वेन आनी रोमांचक रित्या सगळ्या प्रेक्षकां फुडें पावचो, हो बेसीक ह्या प्रोजेक्टाचो मेन एम किंवा एम्बिशन म्हणपाक शकता आमी, की ज्याच्या खातीर आमी हो प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो. जेणे करून मॅक्सिमम भारताचो सशस्त्र क्रांतीचो जो इतिहास आसा तो सगळ्या वटेच्यान जाता तितल्या डीप हेतून आनी जाता तितल्या रोमांचक हेतून भुरग्यांक कळटलो तो एक्झॅक्टली असो म्हणून तो प्रेझेंट जावचो. बेसीक आमचो हें म्हणजे एम्बिशन. सर, महानाट्य म्हणटकूनी एक मोठी स्टेज, मागीर जायते एक्टर्स, तातूंत जायते मागीर बाकीचे जे वस्तू लागता व्हडल्यो व्हडल्यो त्यो सगळ्यो जाय पडटा. ह्यो सगळ्यो एकी कडेन हाडप आनी ह्या नाटकान अशें नवीन आमकां कितें पळोवपाक मेळटलें, स्पेशली महानाट्य म्हणटा तेन्ना. हे महानाट्य कित्याक करपा जाय? कारण एक म्हणजे हाजो विशय जो आसा, हाजे ड्युरेशन जे आसा हे 16व्या शतका पासून ते टील 1947 इतलो व्हडलो विशय आसा. तर ह्या टोटल काळांत जे आमचो मेन विशय आसा तो सशस्त्र क्रांती. म्हणजे लोकांक एक खबर आसा की हिंसेनूच फक्त भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें अशें लोकांच्या मनांत पक्कें बशिल्लें आसा. तर अशें ना, हें आमकां ठळकपणान सांगपाचें आसा. देशा खातीर खूब क्रांतिकारकांनी आपले प्राण दिले, पूण ते सगळ्यां पर्यंत पावूना. मेन इतलो व्हडलो विशय आसल्या कारणान ताका लागणारे सेट, एक महानाट्य जेन्ना तुमी करता तेन्ना ताचो सेटूय तितलोच भव्य दिव्य आसचो पडटा, कारण वेगवेगळी लोकेशन्स येता. खूब वस्तूय ताचे खातीर खूबच प्रचंड प्रमाणात वस्तू लागतल्यो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आतां आमी आतां इतिहास जेन्ना म्हणटा तेन्ना इतिहासांतले खुबशे ब्रिटीश आसा तांकां जे आमच्या क्रांतिकारकांनी मारल्या. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक रँड सारको मनीस किंवा आमचे चापेकर बंधूंनी मारले आफ्टर प्लेग, तांकां बग्गीचेर मारल्या. म्हणजे घोड्याची बग्गी चालू आसतना त्या बग्गीचेर हें करून मारल्या, 2 बग्ग्यो. तर ही बग्गी आमकां जर दाखयना जाल्यार इट वील फेलियर. सो ह्यो बग्ग्यो मेळोवपा खातीर आमकां खूब प्रयत्न करचे पडले. 2 बग्ग्यो सेपरेट. तशेंच त्या नंतर बाबू घेवन ट्रका पोंदा आत्मबलिदान केलें. तर ट्रक आमकां हाडपाक जाय. कितल्योश्यो जीपी आसा हातून, सायकल आसा, मोटरसायकल आसा, ह्याचो प्रत्यक्ष वापर हो हातून जातलो. हातून एक म्हत्वाचो सीन आसा की काकोरीची जी ट्रेन लुटली, कोणी अशफाकुल्ला खान आणि चंद्रशेखर आझाद हांणी ती ट्रेन लुटल्या. तर हो अतिशय रोमांचकारी प्रसंग आसा. ट्रेन आमकां उबी करची पडली. सो हांव ते सेटअप पळयतालो तुमी करता आनी ट्रेन बीन आसा म्हणटा आनीक मातशें पळोवपाक इंट्रस्टिंगली आमकां पळोवपाक मेळटलें. बट येस, आमी तशें म्हणटा की फ्रिडम फायटर्सांचेर हें नाटक आसा, स्वातंत्र्य सैनिकांचेर. कितें आयडिया आशिल्ली मेन की ह्याच थिमीचेर नाटक करपाक जाय आशिल्लें? मेन म्हणजे जेन्ना आमी महानाट्य म्हणटा तेन्ना विशय तितलोच व्हडलो आसपाक पडटा. म्हणजे जर विशय ल्हान घेतलो जाल्यार तेचेर महानाट्य करप तितलेंच टफ जाता. मागीर असो विशय जो काळाची गरज आसा, एट द सेम टायम तो एकठांय करपाक किंवा तो सारको स्क्रीन प्ले ताचो बरोवपाक
तितलोच रिसर्च जाय पडटा असो एकूच विशय आमच्या मनान आत्ता आयलो. म्हणजे हेच्या पयलीं आतां महानाट्य गोंयांत जालां संभवामी योगे योगे कृष्णाचेर, हो असोच एक विशय आसा जो खंय म्हणजे देशभरान वचपाक शकता, कोणाय कडेन तो एक्सेप्ट जातलो, त्याचो म्हणजे हें जातलें. तसोच हो दुसरो विशय आसा जो तितल्याच वेटीन एक्चुअली लोकां कडेन वचपाक जाय, पूण तो तितलो पावना. आणि त्याच्या खातीर अशें जालें की सादारण 200 किंवा 300 वर्सांचो इतिहास बरोवपाचो आनी तो महानाट्या थ्रू दिवपाचो म्हणल्यार बेसिकली इतलो व्हडलो रिसर्च करपाक पडटा. म्हणजे रायट फ्रॉम केन्ना जालें, साल तेचें कशें जालें, दाखयतना ती ऑथेंटिसिटी दवरपाक पडटा, की दाखयतना तें अशें जावपाक जायना की आमी जाय त्यो गोश्टी एड करत गेल्यो, अश्योय जावपाक जायना. एट द सेम टायम आसा ती गोश्ट जाता तितल्या एंटरटेनिंग बीन पब्लीक फुडें एक्चुअली दवरपाक पडटा. सो त्या वटेन जेन्ना आमी विचार केलो तेन्ना आमकां लक्षांत आयलें की ह्या एकंदरीत विशयान स्कोप म्हणटा आमी जो, म्हणजे जें कितें आमी दाखोवपाक शकता ताचो एक स्कोप किंवा मर्यादा जी आसा ती खूबच म्हणजे इन्फिनायट आसा. म्हणजे ताका कांयच मर्यादा अशी नाच इनफॅक्ट. ताच्या लागून आमी ते एक्चुअली लोकां फुडें दिवपाक शकता असो आमकां एक विश्वास आयलो. आनी मागीर इफ आय एम नॉट मिस्टेकन हे नाटक तुम्ही बरयलाय बीन तुमी, हय कशी कितें कल्पना, म्हणजे कितलो टायम लागलो बरोवपाक, केन्नाच्यान बरोवपाची प्रक्रिया केन्नाच्यान सुरवात जाली? सादारण मे 1 2 तारखेक हें एक्चुअल रिसर्च सुरू जालो. मागीर रिसर्च करपाक 2-3 अरावंड म्हयने जाले आनी मागीर एक 4.5-5 मंथ्स जातकच आमचो पयलो ड्राफ्ट तयार जालो, रफ ड्राफ्ट जो आशिल्लो तो. मागीर तातूंत जाता तितलें फर्निशींग करून आनी पॉलिशींग करून मागीर ते स्क्रिप्ट आनी फुडें म्हणजे फॉर्मॅट एक्झॅक्टली फायन ट्युनींग मागीर जालें. पूण सादारण 5 म्हयने लागले टू गेट इट ऑन ट्रॅक आनी एक्चुअल जाय त्या फॉर्मॅटान हाडपा खातीर एक सादारण 5 म्हयने, तातूंत 3-4 म्हयने फक्त रिसर्चान गेले. कारण इतल्यो येदो व्हडलो जर इशू आमी हाताळटा जाल्यार रिसर्च आसप भरपूर गरजेचें. कितले ड्राफ्ट जाले टोटल आतां, म्हणजे सादारण 3 ते 4 ड्राफ्ट जाले म्हजे मते, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. 3 ते 4 म्हणजे 3 मेन जाले, एक फायन ट्युनिंगाचो. सर असो विशय हाताळटना खंयच्यो गजाली आमकां म्हणजे ह्या नाटकान म्हणिना किंवा खंयच्या गजालीचेर आमकां चड भर दिवचो पडटा, आनी ह्या नाटकान तुमी त्यो गजाली बऱ्या तरेन आमकां लोकांक पळोवपाक मेळटल्यो अश्यो? एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे हे महानाट्य म्हणजे ते डब केल्ले असता, ताजो आवाज आमी पयलीं रेकॉर्ड केल्ले असता. तर ह्या नाटकांत जे क्रांतिकारी आसा ते देशांतल्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयल्या. आमी जरी हे मराठींतल्यान जरी सादर केलें तरी एक मोठो ग्रूप महाराष्ट्रांतलो जो आसलो तरी बंगालच्या क्रांतिकारकांचो खूब मोठो वांटो हातूंत आसा, पंजाबच्या क्रांतिकारकांचो आसा, आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे ज्या ब्रिटिशांनी हांगा 150 वर्सां राज्य केलें तांचो आवाज. तर हे आवाज त्याच तितल्या ऑथेंटिसिटीन किंवा त्या हाणें येवपा खातीर आमकां खूब मेहनत घेवची पडली. म्हणजे तशे आर्टिस्ट मेळपा जाय न्ही, सो ते सोदपाक आमकां खूब त्रास लागले. दुसरी एक गजाल की जेन्ना आमी खंयचे एक आर्टिस्ट आमकां खबर आसता सुभाषचंद्र बोस म्हणलो, तर जो आर्टिस्ट काम करता तो ताजे सारको दिसपा जाय, ही पयली बेजीक गरज आसता. तर अशे सगळे मेनली स्पेसिफीक जे क्रांतिकारी आसा ते सोदप आनी तांणी तांचे कडल्यान बरी एक्टींग करून घेवप हें एक मोठें आव्हान आशिल्लें. पूण म्हाका एक समाधान दिसता की आमकां तशे कलाकार मेळत गेले आनी सगळे कलाकार जे सादारण 100-110 कलाकार हातून आसा ते सगळ्या कलाकारांनी आमकां बरी साथ दिली. बरोबर. आनी सगळे कलाकार गोंयचेच आसा? सगळे कलाकार गोंयचे, एकंदर कलाकार गोंयचे आसा, कोरियोग्राफर गोंयचो आसा. आनी म्हाका एक सांगपा हें दिसता की हातून जे कलाकार आसा टोटल हातूंतल्यान ऑलमोस्ट 80% आसा हे भुरगे आसा, नवीन आसा. आनी जे क्रांतिकारक आशिल्ले तुमी जर मेजर नांवां जर घेतली सगळे हे भुरगे आशिल्ले. म्हणजे सशस्त्र क्रांती केल्ले ते सगळे फ्रॉम 15 to 35 हे एजीचे क्रांतिकारक आशिल्ले. बरोबर. आणि हांवें आयकलां की डब जे केला ते सुद्दां एक फिल्म स्टार्स हांच्यांनी सुद्दां डब केला. कोणाचो आवाज आमकां आयकपाक मेळटलो हातून हांव मेन म्हणजे सांगो हाचें निवेदन आसा ते शरदजी पोंक्षेच्या आवाजान आसा. मागीर बाकीची नांवां घेतली जाल्यार अरुणजी नलावडे, महेश मांद्रेकर, उपेंद्र लिमये, अभिजीत खांडकेकर, सचिन खेडेकर आनी ह्या शिवाय सिरियलींनी काम करपी खूब लोक हातून आसा, तांचे आवाज हातून आसा. ओके. आतां हो इशू आसा फ्रिडम फायटरांचेर, आनी आयज काल तुमी म्हटलें की आयच्या पिडीक हे सगळे खूब पयस कशें दिसता. म्हणजे तांकां आतां शिकपाक सुद्दां कशें आसा की थोडे एकदां हे इशू तांकां सांगप कशे तरेन सांगप हें चड गरजेचें आसता. सो युथा मेरेन पावपा खातीर एक स्पेशल कितें स्ट्रॅटेजी बीन तुमी वापरले की यूथ येवपाक जाय ह्या नाटकाक आनी पळोवपाक जाय? सुरवातीच्यानूच आमचो हो भर आशिल्लो की कितें जावं ह्याचो मेन जो प्रेक्षक आसा म्हणजे आमची पिढी किंवा फुडली पिढी आसताच प्रेक्षक. कितें केन्नाय देशाचें कार्य म्हणटकच प्रेक्षक हो गण तयार जाताच.
तातूंत कितें वाद ना. पूण जी नवीन पिढी आसा म्हणजे जे हायर सेकंडरी स्कुल्स, हायर सेकंडरी आनी इवन कॉलेजीस जशें आतां इंजिनियरींग कॉलेज म्हणजे प्रोफेशनल कॉलेजीस, ही सगळी मेन आमची सेंटर स्टेज पिढी तकली नाशिल्ली स्टार्टिंगच्यान. कित्याक जर तेंच्या कडेन विशय पावलो जाल्यार आमी म्हणपाक शकता की आमी खरें म्हणजे प्रामाणीकपणे आमी जे प्रयत्न केले तेंचो हें जालो, म्हणजे आमी अशें म्हणपाक शकता की आमी सक्सेसफूल जाले. सो त्याच्या खातीर एक गोश्ट म्हणजे गजाल म्हणल्यार हें पयलें महानाट्य आसा म्हाका दिसता ज्याचे प्रोफेशनली आमी व्हिडिओ प्रोमोज काडल्या. म्हणजे तातूंत 4 व्हिडिओ प्रोमोज आसा, त्यातले 2 ऑलरेडी रिलीज जाल्या, 2 फुडल्या 2-3 दिसां भितर रिलीज जातले, जातून म्हणजे डबिंग हांगाच गोंयच्या लोकांनीच म्हणजे गोंयच्या युथानूच केलां. आनी ह्या सगळ्या भितर व्हिडिओ प्रोमोज काडपाची आयडिया, त्याचें एक्झिक्युशन आनी त्याचें फायनल म्हणजे डबिंग किंवा एडिटींग सगळें एकंदरीत जरी प्रोफेशनल आसना तरी ते गोंयच्या भुरग्यांनी केलां. म्हणजे हातूंत बरेचशे गोवा इंजिनियरींग कॉलेजाची भुरगीं आसा, बरेचशे म्हणजे नाटकांतली भुरगीं आसा, जेणी ते एकठांय येवन ते हें करून कशें म्हणजे तयार करपाचें तें केलें. आनी तातूंत म्हणजे प्रमोदाच्या बेसीक आयडियोलॉजीन हें आशिल्लें की टार्गेट हो डायरेक्ट यूथ आशिल्लो, कित्याक युथाक व्हिडिओ हो चड इजी फॉर्मेट आसता, तातूंत वॉट्सॅप, फेसबूक ह्यो गोश्टी युथा कडेन कनेक्ट बेगीन जाता. रादर दॅन आमी पॅम्पलेटां किंवा आमी जरी न्यूज किंवा न्यूजपेपरां घातले तरी आजकालची पिढी तितली कनेक्ट जायना न्यूजपेपरां हेजे कडेन. सो आमचो पयलींच्यान आशिल्लो की वॉट्सॅप हो आमचो बेसीक हें आसतलो, वेपन आसतलो. त्याच वांगडा फेसबूक पेज केल्ली आसा, म्हणजे वंदे मातरम, जाचे ऑलमोस्ट आतां 1000 फॉलोवर्स जावपाक लागल्या. जाचेर कंटिन्युअसली पोस्टींग जाता, जे कितें अपडेट्स आसा ते शेअर जाता. आनी ह्या द्वारे आमी म्हणजे एकंदरीत ऑडियो आनी व्हिडिओ प्रोमोज तिनूय विथ अ प्रॉपर स्टँडर्ड आमी दिवपाक शकले. आनी हें सांगपाक बरें दिसता की हें फर्स्ट टायम अशें जालें की महानाट्याक एक व्हिडिओ फॉर्मेट मेळ्ळो, ताचो एक प्रोमो किंवा ताचो एक ट्रेलर आसप, किंवा जनरली नाटकाचे ट्रेलर आसना. म्हणजे ही आयडिया खूब इनोवेटीव किंवा न्यू आसा की नाटकाचो ट्रेलर, मुविजाचे ट्रेलर आसता, पूण नाटकाचो ट्रेलर आसप ही एक नवीन गजाल जी आमी एक्सपेरिमेंट करून ट्राय केली आनी ती बऱ्यापैकी ताका प्रतिसाद मेळ्ळो. म्हणजे ताचे शेअर्सूय खूब वाडले. एका पयल्या 3 दिसां भितर आमी जो प्रोमो शेअर केलो भगत सिंगाचेर आशिल्लो, त्याचे अरावंड 4000 फॉलोवर्स एका दिसा भितर जाले. सो हो आमकां एक व्हडलो म्हणजे ऑडियो प्रोमोज आनी व्हिडिओ प्रोमोज आमची सगळ्यांत व्हडलो स्ट्रॅटजी जी सक्सेसफूल जाली टू गेट टू द यूथ. आनी म्हाका दिसता यूथ आयज काल म्हणजे हे जे हिरोज आसा, फॉर एक्झाम्पल भगत सिंग, सुभाष चंद्र बोस हांची हिस्ट्री खबर नासली सुद्दां जाल्यार तांकां एक ओड आसा तांचे कडेन की बाबा तांणी कितें केल्लें हें जाणां घेवपाचें. आनी बेस्ट ऑफ लक तुमच्या नाटका खातीर. थँक्यू वेरी मच आमच्या वांगडा उलयले. थँक्यू. वंदे मातरम. सर आतां हें नाटक आमकां पळोवपाक मेळटा, अशा तरेचे ह्या थिमीचेर जे फ्रिडम फायटर जे आमच्या देशा खातीर झुजले तांच्या विशयाचें एक नाटक लोकां मदीं हाडपाचें मेन रिजन कितें आशिल्लें? हो आज आमी प्रकल्प हातांत घेतला. आतांचे फुडले पिळगेक समजा इतिहास जर समजोवपाचो आसा जाल्यार तो शिकून समजोवपाचो ना, तो प्रत्यक्ष तांकां दाखोवचो पडटलो. आनी होच एक उदात्त हेतू लक्षांत घेवन आमी हें प्रोडक्शनाचें काम हातांत घेतलां. 8 म्हयन्यांत कंप्लीट केल्या हें सांगपाक म्हाका अभिमान दिसता. आनी कितले लोकांची टीम आशिल्ली 8 म्हयन्यांक तुमच्या वांगडा सर? हे 8 म्हयन्यांत सुरवातीच्या हातूंत फक्त एक 6 जाण असतात, कळ्ळें. प्रोड्युसराची भुमिका म्हणून कृतार्थाच्या वतीन हांव, ताच्या नंतर आमचे दिग्दर्शक, लेखक, ताच्या नंतर कोरियोग्राफर आनी सेट डिझायनर. गेल्या फावटीचो रिस्पॉन्स खूब बरो आशिल्लो आनी आमी आमच्या गोंयानूच न्ही भायर सुद्दां आमी आयकलां की बरो रिस्पॉन्स मेळिल्लो. तुमकां कितें दिसता सर ह्या फावटी ह्या नाटकान कितें प्लस पॉयंट आसा आनी लोक कित्या खातीर येवपाक? सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हो धगधगतो इतिहास आसा. एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय की आमचे हे महानाट्याचे जे लेखक आसात हे 22 वर्शीय तरुण इंजिनियर आसा. तरुणाच्यो ज्यो कितें हें आसा, कितें तांकां आवडूंक शकता हें वेवस्थीतपणे ताणें हाताळिल्लें आसा अशें म्हाका दिसता. प्रसिद्ध कलाकार शरदजी पोंक्षे तशेंच सचिन खेडेकर हांणी इतल्या भारदस्तपणे केल्या, म्हाका दिसता की ही स्क्रिप्ट आनी हें नाटक जगाचेर अधिराज्य गाजयतलें. सर आतां हें नाटक जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना येदो व्हडलो सेट उबारप, ताच्या फाटल्यान इतले लोक आसता, इतले सगळ्यांक आनी प्रोड्यूस करप, जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना एकट्या मनशाक खूब कठीण जावपाक शकता असलीं कामां. सो आनीक सुद्दां लोकांचो ह्या बाबतींत हातभार लागचो पडटा. सो ह्या प्रोजेक्टान आनीक कोण कोण तुमच्या वांगडा सर आसा?